प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची 26 30 ते 34 पर्यंत 30 to 34. आनी आतां मागीर पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपोस जेजूशी एकटवले आनी आपणें जे केल्ले आनी शिकयल्ले तितलेंय तांणी ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एके एकसुरे सुवातेर तुमी एकवडे येयात आनी मातशे इसो घेयात. कित्याक येती वेती इतलीं जाणां आसलीं की जेवंक लेगून तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चडून ते एके एकसुरे सुवातेर कुशीन गेले. ते वेतात ते पळोवन सोबार जाणांनी खंय ते पारकिले आनी पांय वाटेन सगल्या नोकरांत थावन थंय तीं वेगीं वेगीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी ओड्यांतलो भायर सरतना जेजून एक व्हडली उरपोन तेकली आनी गवणी नासलेल्या शेळयां आसलीं देखून काळजान तावन तांचे ताका चुरचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां शिकवण दिता की जेन्ना तो पळयता आपले शीस थोकलेले आसात आनी ते गेल्ले देवाचें उतर परगट करपाक, तेन्ना जेजू तांकां कितें म्हणटा. एका एकसुरे सुवातेर तुमी एकवड यात आनी मातसो विसो घेयात. कित्याक काय अशें म्हणटा जेजू. भाव भयणीनो, ह्या 6 चिटीन 7 ते 13 वडीन जेजून आपल्या शिसांक सबार गांवां कडेन धाडलेले आनी तांकां थंयसर पदवी दिल्ली. सगळें बरें काम करपाक, दोंजार काडपाक, लोकांक पेकोणी दिवपाक, ही बरी खबर दिवपाक, लोकांक आपलें मन बदलपाक. आनी हें सगळें जें काम केल्लें आपल्या शिसांनी तें आतां करून जेजूशी आयिल्ले. आनी भाव भयणीनो, जेजूचे शीस थोकलेले, ते काम करताले खरेंच देवाचें काम, राजांचें काम ते करताले जें जेजून ताका सांगलेलें. आनी जेन्ना ते परतून येतात आनी जेजूक सगळें सांगता कितें घडलें तें, जेजू ताका कितें म्हणटात, मातशें तुमी थोडो विसव घेयात, तुमी थोकल्यात. भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जेन्ना आसात, आमी कितें करता. आमी सकाळीं उठ्ठोच काम करता, आमी जेवण करता, आमी सर्वीस करता, रांदता, मागीर आमकां कितें ना कितें करूंक जाय आख्खो दीस करता. आनी एके भाशेन दीस जातकूच आमी थकता, आमी मनशां. आनी थोडो लोक कांयच करिना. जेन्ना सकाळीं उठ्ठा, केन्नाय उठ्ठा 7 10 12 2 जेन्ना तांकां उठोवंक जाय तेन्ना उठ्ठात. त्यांच्या जिवितांत कसलेंच बरें करपाचें ना, कित्याक आळशी जातात तीं. आनी जेन्ना मनीस आळशी जाता तेन्ना मनशाक कसलेंच वालोराचें काम करपाक जायना. एके वाटेन लोक काम करून 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 थकता आनी ताजे उपरांत दीस जाता, सुमान जाता, म्हयने जातात, वर्सां, आनी ताजे उपरांत आमी एका जाणटे पिरायेर येता आनी आमी पळयता आमचें जिवीत खंय आमी जियेल्या ती. आमी थकता, आमकां हें प्रेशर आहा, हें शुगर आहा, हें त्रास आहा, तें त्रास आहा. आनी भाव भयणीनो, आमी आख्खें जिवीत आमी इतलें थकोन आमकां कसलोच तें जिवीत आमचें बरें जियेल्लें आमकां केन्नाच ताचो फळ मेळना. आनी थोडो लोक जो कांय करिना, ताकाय आपल्या संवसारान, आपल्या जिवितान कसलोच वालोराचें काम करपाचें तेंय ताचो सजमणी तांकां ना. म्हणजे कितें जाता, जेन्ना आमी चड काम करता, जेन्ना आमी आळशी जाता, तेन्ना आमी खरेंच जें देवान आमकां ह्या संवसारान धाडलां तें काम आमी करूंक पावनान. आनी भाव भयण, आयज कितें म्हणटा जेजू आमकां सांगता, म्हणटच पयलो शिसांक सांगता, म्हणटा एका एकसुरे सुवातेर तुमी एकवडेन यात आनी मातसो विसय घेयात. कित्याक भाव भयणीनो तो आमकां सांगता तशें. जेन्ना आमी आख्खो दीसभर काम करता, आमी खरेंच जेजूशी येना, ताच्या उतराचें रिगून रावना. हांव म्हणटा मागणें म्हणिना, हांव म्हणटा जेजूच्या उतरा कडेन येता, ताचें उतर आयकता, तें उतर नियाळ करता, तें उतर आमी जेजूचें आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळटा. तेन्ना कितें घडटा भाव भयणीनो, हें जें उतर आमी आयकता, हें आमकां ह्या आमच्या जिवितांत एक शक्ती दिता.
आमच्या मनान आमकां देवाची जाणवाय मेवता. आनी जेन्ना आमी ह्या देवाचे शक्तीन देवाच्या जाणवायन कितें कोत्ता तेन्ना आमकां थकपाची गरज ना. कित्याक आमी मनशां भाशेन खूब काम करूंक सोदता ना तर आमी आळशी जाता. पूण जेन्ना देवाच्या उतरान रिगून रावता जेजूशी येता ताची जाणवाय ताची शक्ती ताचें सगळें जें ताचें मन आमच्या मनान आमी घालता तेन्ना भाव भयणीनो खरेंच आमी देवाचें काम करता. आनी जेन्ना देवाचें काम करता आमकां केन्नाच तें आळशीपण ना. आमी केन्नाच थकना. आमच्या मनाक सदांच शांती आसता. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता तेन्ना आमची शांती देवाशी आसता. आमचे भितर शांती आसता आनी आमच्या भाव भयणीवर आमच्या शेजाऱ्या वनी आमच्या फामिलीच्या लोकां बरोबर आमकां ती शांती आसता. नातर भाव भयणी कितें जाता आमी काम कोत्ता नातर आळशी रावता एकामेकाचें आयकता वायट उलयता आनी केन्नाच आमच्या जिवितांत शांती ना. आयज जेन्ना ह्या शेवटतमाचेर आमी नियाळ करता जेजू आमकां ते आपल्या शिसांक सांगलेले भशेन तेच आमकां सांगता. म्हणटा एका एकसुऱ्या स्वातेर तुमी एक वोडी यात आनी मातसो विसय घेयात. म्हणजे कितें म्हज्या उतरान रिगून रावत म्हजें उतर ऐकात आनी हें जें उतर हांव सांगता हें जें उतर तुमकां तुमच्या जिवितांत तुमकां फायदो जावपाचो आहा तें उतर तुमी तुमच्या जिवितांत घेवन सगळें जें करूंक जाय तें करात. भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आमचें जिवीत सारता तेन्ना आमकां थकपाची गरज ना. तेन्ना आमकां फकत देवाची शांती आसा सगळें देवाचें बरें आसा. खरेंच आमी स्वर्ग ह्या संवसारांत जिवंक पावता. आयज जेन्ना ह्या शेवटतमाचेर नियाळ करता हेंच आमचो विसव जावनी हेंच आमचो थाराय जावनी हेंच आमचें जिवीत जावनी. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव दिसता तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.